नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. म्हजे घर येवजणे उपरांत आतां म्हजो फ्लॅट येवजण करतले सुरू. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोशणा. गोंयांत गोडेमूत, उच्च रक्तदाब आनी मोटेसाणीचे प्रमाण आसा चड. जेवणांतली साखर, तेल करात कमी. प्रोसेस्ड फूड पुरायपणान करात बंद. मुख्यमंत्र्याचें आव्हान. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान 1 ऑगस्ट 2024 मेरेन परवानगी नासतना रस्तो खणकामाचेर घातल्या बंदी. हाय पावर समितीचे परवानगे बगर खणकाम केल्यार थेट जातली एफआयआर. मंत्री कामतीची शिटकावणी. पाटकराक म्हत्वाच्या भुमिकेत बडटी दिवची अशें पक्ष फुडाऱ्याक दिसले आसुयेत. हेच पक्षात जाल्ल्या बदला फाटले आसपाक शकता कारण, सांगता आमदार एल्टन डिकोस्ता. गोंयांत स्मार्ट मीटर लावपाचो निर्णय आसा चुकीचो. वीज पुरवण कायम करची आनी उपरांतच बसोवचे स्मार्ट मीटर, सांगता आप पक्षाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायक. आनी 4 जूनाक मॉन्सून अधिकृतपणान पावला केरळात. कोकण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी 10 जून मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय. आता खबर विस्तारान. ज्या फ्लॅट धनियांनी पुराय पयशे भरून अजून मालकी हक्काची कागदपत्रां मेळूंक ना अशा लोकां खातीर म्हजो फ्लॅट येवजण बेगीनूच सुरू करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. मडगांव मुख्यमंत्र्यान म्हजे घर येवजणेच्या लावार्थ्यांक सनदाचे वाटप केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर येवजणे खाला लावार्थ्यांक सनदाचे वाटप केले. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगले, आता म्हजो फ्लॅट ही येवजण बेगीनूच सुरू करतले. ज्या फ्लॅट धनियांनी पुराय पयशे भरून अजून तांकां मालकी हक्काची कागदपत्रां मेळोंक ना तांचो फ्लॅट नावार करून दितले. राज्यांतली घरां आनी गृहनिर्माण क्षेत्रांतले प्रलंबीत प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. ह्या कार्यावळीक खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी हेर आमदार हाजीर आशिल्ले. म्हजे घर काडल्या उपरांत म्हजो फ्लॅट ही योजना आसा कारण म्हाका खबर आहा कितलेशेच हजारांनी फ्लॅट्स हे आयजूय बी इरेग्युलर आसा, तांच्या नांवार ते जावंक ना. ते ती प्रोसेस सुरू आहा. थोड्याच दिसाच्या भितर म्हजो फ्लॅट ही योजना आमी काडटले आनी ज्यांचे अशा पद्दतीचे फ्लॅट घेवन तांकां तांचे कायदेशीर अजून कागदपत्रां मेळोंक ना तांकांय बी रिलीफ दिवपाचें काम म्हजें सरकार करतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतले गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आनी मोटेसाणीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसप धोक्याचे. हे टाळपाक नेमान व्यायाम करप गरजेचे. साखर, तेल उणें करचे. भायले जेवण, थंड पेयां पिवप बंद करचे. घटमूट गोंया खातीर सगळ्यांनी यत्न करप गरजेचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. गोंयांत तुमी जर पळयशात 2 दिसाच्या पयलीं म्हणजे नॅशनल हेल्थ सर्वे भारत सरकाराचो डिक्लेअर केलो. हेतून 3 गजाली ज्यो लक्षांत आयल्या ह्यो खूब धोक्याच्यो आसा. गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या नुसार धोक्याच्यो आसा. हे 3 गजाली कितें? गोंयांत सरासरी डायबिटीसचे प्रमाण म्हणजे भारत देशात जर आमी 10 लोक काडले म्हणजे 100 लोक काडले आनी थंयसर जर 10 लोकांक जाता जाल्यार आमकां 20 लोकांक जाता. आमकां डब्बलीन वाडोवंक लागल्या. म्हणजे डायबिटीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेली आसा. सरासरी जर आमी म्हणटा की हायपरटेन्शन जर आसत 100 लोकांच्या मदीं थंयसर जर 10 लोकांक आसत जाल्यार आमकां 15 लोकांक जावपाक लागला. आमचे ब्लड प्रेशर खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. तिसरी गजाल वीच इज मोठेपणा, लठ्ठपणा जो येवपाक जाय तो आमचो 50% चड आसा सरासरी देशाच्या एवरेजी पेक्षा. आनी पूर्ण देशात ह्या बाबतीत आमी म्हणजे नंबर 1चेर आमी खूश जावपाचें न्ही. वीच इज व्हेरी मच डेंजरस. आनी ताका लागून हांव परत सांगता, गोंयांतले डायलिसीसचे पेशंट हे चडांत चड वाडत आसा. एक काळ आशिल्लो जेन्ना गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज आनी दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
हांगासर फक्त डायलिसीस युनिट आशिल्ले. आज आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस युनिट आसा. प्रत्येक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत डायलिसीस युनिट आसा. प्रत्येक जाण आपलो डायबिटीसाचो नंबर केन्ना लागतलो कोण पळयता. ती पाळी कोणाचेर येवची न्ही. म्हणून तुमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा आमी फुडलो 5 जून पासून 5 जुलय पर्यंत आनी 1 म्हयनो हो कार्यक्रम वाडयला. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, प्रायव्हेट डॉक्टर्स आयुर्वेदीक किंवा आयुर्वेदीक कॉलेज, अय्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा हांच्या कडेन ह्या कित्याक आमकां प्रिव्हेन्शन घेवपाक जाय. आमकां दुयेंत जावचेंच न्ही. दुयेंत जाल्या उपरांत आमी इन्सुलीन हाडुया म्हणून हाडूंक वचोंक नाका. इन्सुलीन थंय फुकट मेळटा म्हणून तें कितें खंय गुळयो ना म्हाका इन्सुलीनूच दी तें बरें जाता बेगीन शुगर देंवता आनी इल्लें गोड खावपाक मेळटा. तें करूं नाकात. आमकां इन्सुलीन लागचेंच न्ही आनी चुकून सुद्दां आमी डायलिसिसाचेर पावचे न्ही. म्हणून काळजी घेवपाक जाय. आतां पासून म्हाका दिसता गोड खावचेलें बंद करात. खूब जालें. तेल खावपाचें बंद करात आनी नियमीत आमी जाका म्हणटा की एक्सरसायज जो करपाक जाय आनी तोच आमची दिनचर्या आनी ऋतुचर्या आयुर्वेदात सांगल्या ती फॉलो करपाक जाय. कन्सल्ट करात आयुर्वेदीक डॉक्टराक. प्रिव्हेन्शन घेयात. 4 जूनाक मॉन्सून अधिकृतपणान केरळात पावला. हवामान खात्यान 4 ते 7 जून मेरेन कोकण, गोंय आणि मराठवाड्यात गडगडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच कांय सुवातींनी 10 जून मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण 4 जूनाक मॉन्सून केरळात प्रवेश जातलो आनी ताचो परिणाम गोंयांतूय जाणवतलो. 4 ते 10 जून ह्या काळात उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मध्यम पावस पडपाचो अदमास आसा. बऱ्याच सुवातींनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले. वाऱ्याक गडगड्याचोय सांगात मेळटलो. तशेंच 4, 5, 6 आनी 8 जुना दिसा राज्यांतल्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. नागरिकांक सादूर रावपाक सांगला. मजगतीं दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर दर्या खर आसपाची शक्यताय आसा. कांय कडेन वाऱ्याचो वेग वराक 60 किलोमीटर मेरेन पावूं येता. हे संदर्भात नुस्तेमाऱ्यांक नुस्तें मारपा खातीर दर्यांत वचचें न्हय असोय सल्लो दिला. हवामानात जावपी बदल मतींत दवरून प्रशासन आनी हवामान खात्यान दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या नागरिकांक आनी नुस्तेमाऱ्यांक गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन केलां. गोंयांत खर पावस, केरळात मॉन्सून दाखल. गोंयांत व्हड पावसाची शिटकावणी. गडगड वीज आनी खर वारे. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर. 4 ते 10 जून ह्या काळात पावसाची शक्यताय. उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास. दर्या खर जावपाची शक्यताय. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला हवामान खात्यान. गोंयांत फुडल्या कांय दिसांनी पावसाचो नेट वाडटलो. खर वादळी वाऱ्या वांगडा पावसाची शिटकावणी. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजी शारांतले कांय फूड कार्ट 7 वर्सां जालीं बंद केल्ले. ताक अजूनय योग्य जागो मेळूंक नाशिल्ल्यान फूड कार्ट चलोवपी सामके बेजारल्यात. हे विशीं बिरेस्तारा महानगरपालिकेची खासा बसका जाली. ह्या बसकेक शारांतल्या विक्रेत्यांची समस्या आयकून घेतले उपरांत जागे पळोवन दवरल्यात, पूण अधुसूचित जावचे आसात अशी माहिती महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. आमचो गाडो आहा मिरामार आशिल्लो. आतां 6-7 वर्सां जालीं आमचो गाडो काडला आनी एवरी टायम आमची आतां मिटींग. आयजूय आतां न्यू कावन्सिलाची फर्स्ट टावन वेंडी कमिटी मिटींग जाल्या. आतां मेयरान प्रॉमीस केला आमकां की ऑलरेडी ताणें आयडेंटिफाय केलेले आहात म्हणून जागे आनी आतां नोटिफिकेशनाक ते घालतले आनी होपफुली पॉझिटीव रिप्लाय वी आर वेटींग. बरे भाशेन जालें जाल्यार आमी सगल्यांक बरें जातलें. कित्याक 6-7 वर्सां ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स जालीं आतां. 7 इयर्स जालीं आतां. ते बॉन्ड कितें लागून कारण कितें बॉन्ड कितें जाला म्हणजे आमकां देरेपण आमकां कांय नोटीस बा कांय ना. बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज आयले. कितें ट्रॅफिकाचो इश्यू आयलो आनी कांय सांगिनासतना आमकां बॉन्ड केले आनी आमकां म्हणूंक लागले की आमी तुमकां रिहॅबिलेट करतात म्हणून. पूण आयज पासून तांकां 6 वर्सां हय 6 वर्सां डायरेक्टली 6 इयर्स. आनी दुसरे ऑपरेट आहा तरी चलता ते तुमचे आतां पळय आमी टोटल एक्चुली आहात 90 वेंडर्स. 90 वेंडर्सांत ते ऑलमोस्ट अरावंड 25 to 30 कार्स आर ऑपरेटींग आनी आदर जादे आमकां आयडेंटिफाय करूंक ना. जागो आयडेंटिफाय करूंक. So you all are the ones which are not identified. Yeah, we are the ones who are not operating. Operating. Yeah. And the places are not identified. The places are not identified. So as commissioner we are meeting it. The commissioner and the mayor and the market chairman, Madam Caroline, they have given us an assurance that they are finding out, trying to identify the places
But at that time I said that you all identify and notify it also, because only identification doesn't serve, because tomorrow we don't want any legal problems and the harassment by any court matters and all because of certain legal procedures. So we told them to notify it. So once it is notified, then we don't have any issue. Town vending committee meeting. So the agenda was a single agenda. It was basically to discuss notifications of designated areas where the vendors can operate. So we're just getting feedback and discussing some of the issues that might arise. So what the spots that you identify? So we've identified a list. So we will identify a list of spots. So they've named different areas: Pranjale, bus stand. So we have to check the feasibility of the spots. So once we check that, we will add it to the minutes and forward it for notification. And how the location is located? So it depends also. See, right now also there are handcarts that are currently operating. So we will have to consider different aspects. It shouldn't block traffic. It shouldn't cause a hindrance to residential areas. So once we identify the list, we go through everything and make sure that we take all of this into consideration. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय तो तांचो घटनात्मक हक्क अशें मंत्री दिगंबर कामत सांगता. देखून येवपी वेंचणुके पयलीं तांकां आरक्षण मेळटलें असो आपल्याक विश्वास आसा अशेंय कामत हांणी सांगलें. आयकात. It is provided in the Constitution. So there is no other way except obeying the Constitution. आम्ही सगळे कॉन्स्टिट्यूशनचो बुक घेऊन भोवतात आनी कॉन्स्टिट्यूशनचो बुक लोकांक दाखयतात. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन हेच पण थोडे म्हणटा सेन्सस पयले सारखे जावंक जाय. त्या प्रत्येकाचो व्यू काय मोकळो रिजर्वेशन. गोटमोरण वाठारांतल्या नंदा तळ्याची दारां संबंदीत प्रशासनान आजून उक्ती करूंक नाशिल्ल्यान कुडचडे काकोडेच्या घाडीवाडा वाठारांतल्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. पावसाळो सुरू जावन लेगीत संबंदीत प्रशासनान कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. पळयात पुराय बातमी. कुडचडे काकोडा हांगासरल्या घाडीवाडा वाठारांतल्या थळाव्यांनी घोटमरण हांगच्या नंदा तळ्याची दारां उक्ती करपाक कळाव जायत आशिल्ल्यान हुस्को उक्तायला. हाका लागून पावसाळ्यांत घाडीवाड्यार हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा अशें थळावे सांगता. पावस सुरू जावच्या पयलीं उदकाची पातळी नियंत्रणांत हाडपा खातीर बांदाची दारां मे म्हयन्यांत उक्ती करतात. मात पावसाक सुरवात जावन लेगीत संबंदीत प्रशासनान ही दारां उक्ती करपाक अजून कसलीच पावलां उबारूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. जर ही दारां बंदूच उरली आनी उदकाची पातळी वाडतूच रावली जाल्यार घाडीवाड्यार सकयल्या वाठारांत आशिल्ल्या जायत्या घरांक हुंवाराचो फटको बसपाक शकता असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. प्रशासनान बेगोबेग ही दारां उक्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. टायमार बांदपाचे टायमार पयलीं बांदताले आनी आमी सोडटाले. त्याच टायमार बांदपाचे त्याच टायमार सोडूंक जाय. आमकां मातशें आमचें घर सकयल उरता. कितें बांदताले? तळे हे नंदाचे तळ्याचे हे खाण म्हणल्यार ती हें घालून दवर. पयलीं आमी लाकडांनी बांदताले ती माती घालून. आतां गव्हर्मेंट अंडर आसा न्हू ती म्हणटा गव्हर्मेंटाक आमी कोणाक विचारले कोण आमदार आयताले कॉन्ट्रॅक्टर विचारात अशें जाता. पयलीं कितें जाता आमी गांवचे लोक मेळून हें करताले. टायमार आमी आयतारा बुधवारा सुट्टाले. पावसा लागून पावस पडटरी तुमच्या गांवांत सामकें खूब त्रास जाता. कितें जाता? उदक भरता सामकें आमची घरां पसून भरता. कितलीशे घरां अफेक्ट जाता? इतकी म्हळ्यार 1 फूट पसून येयला आमचे गोट्या पसून येयला. देवीचो मोठ आहा बारीकसो. लोक थंय कपडे बी उमळटात थंय सबंद प्रॉब्लेम. दिवाळे पसून व्यावाळी पसून आमगे खाटीपणा पावस धरल्यार. आतां हे फळे आसा म्हणटा पळय ती आडोवन दवरता उदक ती हरशी केन्ना काडटात? पावसा पयलीं काडटात? कितले दीस पयलीं? जुना मेया कितें केन्ना? जुना म्हळ्यार काय उदक कमी जातालें. आतां उदक कितें जाता कॅनलाचें उदक येता 12 म्हयने उदक तितकेंच उरता. कॉन्ट्रॅक्टर पोरांनी आमी काडची पडली. मागीर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणपाक आपल्या लेबर मेळना तर पात्रांव आमी काडूं काडा म्हणपाक आपल्या काडा आनी टेम्पोन भरून दिया. ना आपल्या म्हणपाक पेमेंट वयता. फळी कितें जालें जायत आपल्या पेमेंट कट जाता अशें म्हण तेणी सांगलें. त्याच बद्दल आमी 5-6 जाण भुरग्यांक लागून काडली. ह्या वर्सा आमी आतां आमचे जायना. ना तेणी कित्याक काडूं नाका म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक? त्याच ते विचारपाक न्हू. आतां कॉन्ट्रॅक्टर कोण म्हणटा आमकांच खबर ना जाल्यार. फक्त टायमार सोडपाचें टायमार हें करपाचें. पयलीं पळय चलतालें तशेंच करपाक जाय. आतां तुमचे बेगीन ज्या बेगीन हे फळे काडपाचे. हय फळी काडपाची. ही आतां नंदा लेक ही फूल एरिया जी आसा ती वेटलँड डिक्लेअर केल्या. पयलीं कितें जातालें पयलीं पावसा पयलीं म्हळ्यार मिड मे नाल्यार एंड ऑफ मे गांवचे लोक आसता आपुणू फळी काडटाले आनी हांगा नुस्तें बिस्तें मारताले. सो आतां वेटलँड डिक्लेअर केलें म्हणटकच गोवोरमेंटान फळी घालपा आनी फळी काडपा कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला.
सो आतां कशें आहा डायरेक्ट आमकां लोकल्सां ना जाल्यार भायल्या लोकांक येवन ती फळी काडपाक मेळना. ऑथॉरिटी तांकां दिल्या वेटलँडा. सो हांगा लोकल कांय लागना आतां. सो ताका लागून आतां हो प्रॉब्लेम जाला. आनी कितें जालें, थोडे एक 15-20 दीस पयलीं गांवां कोण तरी सर्वे करून गेले. सर्वे कितें म्हणून केलो, समज जर हांगा जर परमनंट समज जर हें तळें बांदलें जाल्यार हांगा कितें प्रॉब्लेम जातलो काय म्हणून. सो तेंच्या लोकांनी सांगलें खंयसर तुमी बांदून दवरलें जाल्यार आख्खें हें सगळें गाडीवाडो बी सगळें बुडोवन वतलें म्हणून. मागीर आतां आमकां आतां क्वेश्चन पडला की हो सर्वे केलो खंयच्या डिपार्टमेंटान. आमी लोकल कावन्सिलराक विचारलें, तांकांय काय आयडिया ना बाबा सर्वे केलो कोणें. सो ताका लागून भंय जाला आमकां म्हणून आमी इन पॅनीक आमी हांगा आयले. हें तळें ह्या फावटी तें बांदता पळय तें सोडनात. एक्चुअली पावसा पयलीं सोडटा, 25 तारीख म्हणल्यार तळें सोडटा. सो हांवें म्हणलें बरें पळोवया म्हणलें. मागीर हांवें लोकल कावन्सिलराक फोन केलो. ताणें सांगलें 1-2-3 दिसां सोडटा म्हणून. मागीर 2-3 दीस आमी रावले. 2-3 दीस रावन आमी परत आयले हांगा. पयलें कांय जालें नासलेलें. मागीर परत फोन केलो. परत तेंच रिप्लाय जालें, सगळें जालें. ताका कोणतरी इंजिनियराक मुखार फोन केलो. सो ताणें तें कमिटमेंट दिल्ली, त्या आदाराचेर ताणें आमकां सांगलें. सो काडलें ना तेंच्यांनी फळें. मागीर आतां ही आमगे 4थी काय 5वी फावट हांगा. सो आतां हांगा जाता कितें सांग तुका क्वेश्चन. हांगा जर हें बांदून दवरलें न्ही आनी जर जपकरून पावस आयलो, वॉटर लेवल वयर सरता आनी गाडीवाड्या वयली घडो बुडटा. सो हो हांगा मेजर इशू. सो आतां आमी जाता इंजिनियरा बरोबर उलयलो. ताणें सांगलां शेनवार म्हणल्यार काडटा म्हणून फळी. सो पळोवया आतां शेनवार म्हणल्यार रावता आमी, ना जाल्यार आमकां काडपाक पडटा ती फळी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. काणकोण तालुक्यांतल्या पोळे वाठारांत गोवा कर्नाटक शिमेवेल्या चेकपोस्टार कोरोना वेळार प्रवाशांच्या सोयी खातीर उबारिल्ल्या पब्लीक टॉयलेटीची अवतिकाय जाल्या. लाखांनी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या सुविधांची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान वाठारांत हळशीक पातळ्ळा. हाका लागून प्रवाशांक गैरसोयीक तोंड दिवचें पडटा. सरकारान लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे चित्र आसा पोळे वाठारांतल्या गोंय कर्नाटक शिमेवेल्या चेकपोस्टाचे. कोरोना महामारी वेळार हांगा यो वच करपी नागरिकांच्या नोंदणी खातीर रजिस्ट्रेशन कावंटर उबारिल्लो. तशेंच थंय पब्लीक टॉयलेटी उबारिल्ल्यो. मात आयज ह्या टॉयलेटीची अवतिकाय जाल्या. लाखांनी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या सुविधांची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान वाठारांत हळशीक पातळ्ळ्या. वाठारांत रानूय वाडला. ताका लागून गोंयांत यो वच करपी नागरिकांक त्रास सोंसचो पडटा. सरकारान ह्या प्रकारात बेगोबेग लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी आता नागरीक करपाक लागल्यात. कितें आसा 2020 जेन्ना कोवीड आयलें तेन्ना PWDन काय बिल्डिंग्सान कोण तरी थिंगा 2 टॉयलेटी अरेंज केल्ल्यो कित्याक लोकां खातीर. आनी दोनूय चॅकपोस्ट थिंग गोवा आनी कर्नाटकाची बॉर्डर. त्या बॉर्डरीचेर जेन्ना चॅक करपाक जेन्ना बसी रावता, गाडी रावता, तेन्ना कोण एखाद्या वेळार टॉयलेटी वचपा जाल्यार लोकांक थिंगा सुविधा म्हणून तेमी ती कोविडा टायमार 2020 ती अरेंज केली. पूण आतां जर हालची परिस्थिती जर पळयतात 2026 जाल्यार थिंगा ती कांयच अर्थ ना. ताका कोण यूज करपाची परिस्थिती ना. ती तुमी आतां पळयलें आसतलें थिंगा युरेनर जावं ते बाकीचे टॉयलेट आसा पळय ते घाणेरडे इतले जाले आसाय कोणूच वचपाक शकपाना तेतून. आनी मेन म्हळ्यार ती खरी अत्यंत गरजेची गजाल, त्याची गरज आसा. कित्याक ती बॉर्डरीचेर जेन्ना खंयच्योच गाडी जेन्ना ट्युरिस्ट येता जावं आनी कोण येता तेन्ना देंवता चेकअपा खातीर तेन्ना ती टॉयलेट ही सामकी गरजेची. म्हणजे हांव एकूच म्हाका सांगून दिसता आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत सर, तशें आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेमी तातडीन लक्ष घालून बिफोर मॉन्सून, ऑलरेडी आतां मॉन्सून चालू जालो, तातडीन हें करून ती तितून लक्ष घालून ती ताबडतोब ती अरेंज करून लोकांक तिची लाभ दिवचो कित्याक यूज करपा खातीर. कित्याक थिंग टॉयलेटी जायीच बॉर्डर आसले कारणान. आनीक अशी पयशे गव्हर्मेंटाचे घालप आनी तेज नंतर तेजी मेंटेन करप ना, मेंटेनन्स जायनासतना रावप हे खरें बरीच गजाल न्हू. कित्याक शेवटी तो लोकांक टॅक्साचो पयसो आसा, ते पयशे मोडले सगळे केल्ले पूण तेजे मेंटेन करून दवरपा जाय आसलें. तरी सुद्दां आतां परत एक फावटी सरकारान तेतून लक्ष घालून ते लोकांक बरे भशेन ते करून लोकांक वापरूंक दिवची. आमी सद्याक आसात पोळ्या. हो जावन आसा पोळ्या चेकपोस्ट, ज्या जाग्यार कर्नाटकांतल्यान येयल्ल्यो बसी हांगा चेकींग जाता. तर गोंयांसान कर्नाटका वचपी ह्या जाग्यार चेकींग जाता. 2020 सबंद देशाक वर्ल्डाक कोरोना जालो. त्या कोरोना वेळार ह्या पोळ्याक एक रजिस्ट्रेशन कावंटर उबी केलो, तो हो जावन आसा. ह्या रजिस्ट्रेशन कावंटराची सद्या 12 बेस्तार 13 शुक्रार अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. कोणच ना थंय. लोक मोडले आहा, भितर कांयच ना. आनी त्याच वेळार हांगासरल्या येणाऱ्या वाटसरूंक
खंय तरी टॉयलेटीक मुतपा वचपाक टॉयलेट म्हणून बांदल्यो 2 जेंट्सां खातीर आनी 2 लेडिसां खातीर. देशाचो पंतप्रधान म्हणटा की प्रत्येक मनशाक शौचालय हें दिवपा जाय. शौचालयाची आमी तांकां वेवस्था करपा जाय. गेल्ल्या 6 वर्सां ह्या जाग्यार बांदले पोळ्या हेजेर आज बेवारस स्थितीन हो टॉयलेट आनी हे रजिस्ट्रेशन कावंटर आहा. गोंय सरकारचे संबंधीत डिपार्टमेंट न्हिदलं काय कितें असोच प्रश्न पडटा. देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुलभ टॉयलेट किंवा टॉयलेटीच्या बाबतींत अत्यंत जागृत आसून सुद्दां तांणी संबंद देशभर टॉयलेट आनी वसत थंय शौचालयाची लोकां खातीर वेवस्था केला. पोळ्यासान येवपी लोक किंवा कर्नाटकांतल्यान येवपी लोक किंवा गोंयासान येवपी लोक प्रत्येक ह्या चिकनाकाचेर थांबता. काही बायलो तितून मोठ्या प्रमाणात आसता. खंय तांणी टॉयलेटीक वचप, खंय तांणी आपले युरीन पास करप, हो एक मोठो प्रश्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. पाटकरान फाटल्या 4 वर्सां सावन प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष म्हूण पक्षा खातीर काम केलां. घडये ताका आनीक व्हड जापसालदारकी दिवची वा चड म्हत्वाच्या भुमिकेत बडटी दिवची अशें पक्ष फुडाऱ्याक दिसलें आसूं येत. हे ह्या बदला फाटलें एक कारण आसूं शकता अशें आमदार एल्टन डिकोस्ता सांगता. जांणी आपलें पद सोडलां तांच्यांनी वैयक्तीक कारणां दिल्यात अशें एल्टन सांगता. तशेंच डिफेक्शन हो वैयक्तीक निर्णय आसा आनी खंयचोच पक्ष एका मनशाच्या कृतीचेर पुरायपणान नियंत्रण दवरूंक शकना अशें ताचें म्हणणें आसा. आयकात. It is they have not mentioned what is the reason. They have mentioned it because of their personal issues or whatever personal reason they are resigning. Nowhere they have said that because a new president is come or the old president is gone, they have resigned. They have cited that is a personal reason that we are resigning. It might be time दिवपा मेळना वो आनी कितें तेजें काम आसतलें ताका लागून ते रिजायन जाला आसतलें. इट इज देअर इंडिविज्युअल स्टँड. अमित पाटसे पार्टीन ताका एक रोल प्रेसिडेंट म्हणून एक रोल दिलो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ही हॅज वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 4 years आनी काम केलें. सो आतां पार्टी दिसलें आसतलें ते फुडें आनी तेज्या उंच व्हरपाक प्रेसिडेंटसून देर इज हायर पोजिशन ऑल्सो इन द पार्टी. So in काम बरें केलें. So that might be the party might have thinking of promoting him somewhere else or to a bigger position. आनीक तेच फाटल्यान आतां न्यू प्रेसिडेंट बाब गिरीश आहा. So party must have felt that right now we will put Girish as a president and that is party decision. So whatever the party decides, say it is a collective effort of everyone, not only the party president or not the working president or the committee. Election कोणूय president येवन तूं हिंगा president बिंडो म्हणटा बारीक. हांव सांगता तुका president जावं कोणूय बारीक. लास्ट म्हणटा कोण देव. सारकें मरे तूं तरी मानता देव म्हणटा. जो मनीस देवा तरी भिन्नासतना समज तरी पार्टी सोडयता तूं प्रेसिडेंटान खंयचो बरा. तो हाल गिरीश येवं प्रेसिडेंट वो अमित आसूं वो हाल आनी कोण कॅप्टन आसूं युरी आसूं एल्टन आसूं कालूस आसूं वो हाल इवन आमगे आतां आनी कोणी टॉप लिडर येना गोंयची चार्ज घेवन कोण करपा आहा ते मना कोणा तरी डिफेक्शन करपा आहा ते कोणा आडावपाक शकना. पयलीं एक टायमार आप म्हणटाले काँग्रेस पार्टी इज आर हे म्हूण वॉट यू कॉल इट आमी पार्टी आमदार क्रिएट करताय आनी बीजेपी दिताय म्हूण. आज आम आदमी कितें जालें. आम आदमीचे MP गेलना, आम आदमी आमदार गेल नाही. डोंट पुट समवन एल्स पार्टी इनटू डाउन करना काय से बिकॉज द पार्टी इज पर्सन मेंट बिकॉज द प्रेसिडेंट इज पर्सन मेंट. इट इज इंडिविज्युअल स्टँड. इंडिविज्युअली देवा बिना तो मनीस आनी कोणा बिना आसा. तुमकां तेजेर विचारता तूं म्हणटा जे डिफेक्शन जाता ते स्वता डिसिजन आसता. स्वता डिसिजन आसता. मायट बी गोंयांत स्मार्ट मिटर लावपाचो निर्णय घेवपा खातीर आम आदमी पक्षान भाजपा सरकाराचेर नाराजगी उक्तायला. वीज पुरवण बदलपाची गरज तरी कितें आसा अशी टिका सरकाराचेर केला. गोंय राज्यांत पयलीं वीज पुरवण कायम करची आनी उपरांतूच स्मार्ट मिटर लावचे अशी मागणी केल्या. राज्यांत विजेचो उणाव ना. वीज दर वाडिल्ल्यान आनी सेगीत वीज खंडीत केल्ल्यान नागरिकांक त्रास जाता असो सणसणीत आरोप आप पक्षाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान दिला. Smart meter is that the cost of consuming electricity will go up. That is 100%. म्हणजे लाईटीचे बिल वाढतले. I already told you that in other states where smart meters were introduced, it has been proven that for the same consumption, those meters are giving higher bill. That is one point.
Secondly, prepaid metering. आमचे जे मिस्टर हेगडे आसा, who is the in charge of this project, he has said that in Goa we will enforce prepaid metering. Prepaid metering म्हणजे कितें? तुका पयलींच लायटीचे बिल दिवचे पडटले. 10,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पयलींच दिवचे पडटले. आणि जसे तू कंझ्युम करता ते तुझे बॅलन्स देवता. जसे सांगले रातचे जर तुझे बॅलन्स सोंपले तुझी लाईट गेली, मागीर तू ऍप उगड, रिचार्ज कर आणि प्रयत्न कर की तुझी लाईट परत येतली. पण in other states where this has been implemented, there have been lakhs of cases where लोकांनी recharge केले सुद्धा पण ते connection परत आले ना. So in a case where there is an emergency or there is any security risk, it is unnecessary हे जे लोकांचे force करपाक. So smart meterचे जे षडयंत्र आसा, it is a very dangerous proposal by the Goa government and we protest the forcible installation of smart meters all over Goa. This is the prediction I want to make. 2027 जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार परत आयलो आणि हे सगळे 7-7.5 लाख स्मार्ट मीटर घालपाचो जर आणि हो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो जाल्यार देयर इज अ व्हेरी गुड चान्स that electricity distribution in Goa will be privatized. ताणी फक्त स्टेटमेंट दिला ज्या ज्या जाग्यार आमकां कळ्ळा पयलीं थंय ते आमी प्रोटेस्ट केल्ले आसा आणि दे हॅव स्टॉप्ड इट बिकॉज देयर इज नो लीगल मॅन्डेट. तांच्या स्वताच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान पार्लमेंटान सांगिल्लें आसा की दिस इज नॉट मॅन्डेटरी आणि हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर आपूण दादा कशें सांगता की ना गोंयांत मॅन्डेटरी ना. तुम्ही कोण सांगपी? आमची बिलां तरी कमी करा मरे तुम्ही. आमकां 24 तास लायट दिया पयलीं. वो डेटा आमी फोनार घेवन कितें करतले की लायटीचो आउटेज जालो म्हणून किंवा 8,000चे बिल आयले फोनार कोण कितें जातलें आमकां. सेइंग इज when there is no need, when the money can be used for something else, why are the electricity department engineers acting so aggressively on this issue? Uttar Pradesh, they still had those analog meters, म्हणजे ते चक्र घुमताले पळय ते पेन्नाचे मीटर ते चेंज करपाक ओके आसा. That is not a problem. गोंयांत ऑलरेडी आमी अपग्रेड जाल्ले आसा. The digital meters and smart meters कांयच फरक ना other than the fact that you can see the data on the app. की तुम्ही जेन्ना सांचे 5 वरां ते रातचे 1 वरांपर्यंत जितले इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करतले ताका 20% एक्स्ट्रा चार्ज लागतलो. कळ्ळें तुमकां? ऑलरेडी 4% करून वर्सान वाडयल्याच पूण डेली ऑन अ डेली बेसिस सांचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत when most people use the maximum electricity that time 20% extra rate लागतलो. Over that whatever they will. Prepaid metering enforce करतले म्हणून सांगला, time of day metering enforce करतले. That is the only benefit of smart meter for the department. There is zero benefit for the consumer. गोंयांत परवानगी नासतना रस्ते खणप्याचेर जातली कडक कारवाय. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान 1 ऑगस्ट 2024 मेरेन परवानगी नासतना खंयच्याय रस्त्याचेर रस्त्या कुशीक वा भौशीक मार्गाचेर खणपाक बंदी घाल्या. जाल्यार आतां सावन हाय पॉवर समितीचे परवानगी बगर खणकाम केल्यार थेट FIR नोंद करतले अशी शिटकावणी मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. पळयात. Government will bear the difference. Difference in the cost will be borne by the government. The categorically assurance given by the chief minister in presence of all the contractors associated. इलेक्ट्रिसिटीन मातशें तें खणून दवरला खणून दवरपाचें तें चलता पूण आतां हाचे मुखार इलेक्ट्रिसिटी खणले without permission of the high power committee जाल्यार FIR will be filed against him. सारकें police will take action. थंय आनी मागीर मसिना म्हणून आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. ताजेर इलेक्ट्रिसिटीचो चीफ इंजिनियर आहा, ताजेर BSNLचो मनीस आहा, जनरल मॅनेजर सगळे आसा त्या कमिटीचे. दॅट कमिटी हेज टू आनी ऑनलायन पोर्टल आहा दॅट कमिटी हेज टू क्लियर द डिगींग. ते डिगींग घेना आसतना जर कोणें कॉमेंट्स केलें ताजेर एक्शन करता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो